नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। अमूल गोंयांत घालूंक सोदता स्वताचो मिल्क प्लांट। मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका। सुत्रां म्हणटात मुख्यमंत्र्यांचो तत्वता बावटो, मात प्लांटांत गोंयकारांकूच काम दिवपाची अट। गोवा डेरीचेर गुळी। उदकाच्या टँकराचे ऑडिटाची जाग ना। रस्त्यार वा फिटनेस पासिंगाक येतात तांचे आरटीओ चेकिंग करतात तितलेच। ऑडिट म्हूण वेगळो आनी प्रकार ना। मंत्र्याची घोषणा ठोठो फो। मायनिंग स्कॅम एफआयआराक अर्थ ना। सुप्रीम कोर्टान शाह आयोगा आड निकाल दिल्ल्यान केस पोंग। वादग्रस्त ट्रेडर इम्रानाच्या एफडीचे चौकशेक बँक ऑफ इंडियाची स्पेशल टीम। धार बांदोडेचे मायनिंग ट्रकवाले रेटीचेर ठाम। सरकाराची ₹11.5 टन आणि ₹58 लिटर डिझेल रेट मानवली ना। सोमारा सेजा कंपनी भायर फुडलो निकाल। हॉर्टिकल्चराकडच्यान बरी भाजी सप्लाय जायना म्हण भाजी विकपी स्टॉलवाल्यांचीच कागाळ। भाजयेत वेस्ट चड, बाजारा परस म्हारग। आणि अपंगत्वाचेर मात करून गोयचे दिव्यांगांनी फुलयलो स्वच्छ एबिलिटी रन। 1,500 वयर लोक वांटेकार। कारगिल हिरो डीपी सिंग खोशी। अमूल गोंयांत आपलो स्वताचो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरू करपाची तयारी करता। दुधाचे वाडटे मागणेक लागून सुमुलय गोंयांत दूध उत्पादन वाडोवंक सोदता। सुमुलाच्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांची शेनवारा मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका जाली। सुमुलाच्या प्लानाक मुख्यमंत्र्यान तत्वता बावटो दाखयला म्हूण सुत्रां सांगतात। मात मिल्क प्लांटात गोंयकारांक काम दिवपाची खंय अट घाल्या। दुसरे वटेन गोवा डेरी लॉसात। मार्केटूय पडटा म्हूण चेअरमॅनाचेर प्रेशर। फाटल्याच वर्सा गोंयांत आयिल्ले सुरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन आपल्या स्वताचे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरू करूंक सोदता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुमूल प्लांट घालपाक फुडें सरल्यात। सुमुलाचे उचेल्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट घालूंक म्हूण इंडस्ट्रियल इस्टेटीत जमीन मागल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुमुलाचे दुधाची मागणी वाडटा। सुमुलाचे दुधाचो खप दिसाक 55,000 लिटरांचेर पावला। मात सुमूल लोकांचे मागणे प्रमाण दूध सप्लाय करूंक उणें पडटा। तांचे कडेन गोंयांत फुल डेव्हलप्ड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ना। सध्या कुणयची इग्लू डेरी सुमुलाचे दुधाचे पॅकेजिंग करता, मात ताची कॅपॅसिटी फकत दिसाक 45,000 लिटर इतलीच। स्वताचो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट नाशिल्ल्यान सुमुलाक आनीकूय कांय गजालींच्यो अडचणी जातात त्यो अश्यो। फूल टायम वेटरनरी दोतोर नात। गायीचे खाण स्टोर करपाक सुवात ना। दूधकारांक वेळचे वेळार खावड वखदां दिवंक मेळनात। सुमुलाचो स्वताचो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जायत जाल्यार ह्यो अडचणी सुट्टल्यो म्हूण सुमुलाक दिसता। हेच खातीर सुमुलान मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उत्तर गोंयांत स्वताचो प्लांट घालपा विशीं चर्चा केल्या। मुख्यमंत्र्यानूय तांकां तत्वता बावटो दाखयला म्हूण कळटा, मात ते प्लांटात गोंयकारांकूच कामां दिवची हे अटीचेर। सुमुलाचे मुख्यमंत्र्याबरोबर जाल्ले बसकेत आशिल्ले सुत्रां प्रमाण सुमुलान गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्लांट चलोवंक दिवचो म्हूण मागला। ह्या प्लांटाचो हँडओव्हर घेतले उपरांत गोंयचे दूधकारांक आनी सरकाराच्या फार्मांक बऱ्या दर्जाची खावड दिता म्हूण सुमुलान सरकाराक सांगलां। मात मुख्यमंत्र्यान सुमुलाक गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्लांट चलोवंक दिवपाचेर कांयच उतर दिल्लें ना। आनीक 10 दिसांनी सुमुला बरोबर परत रिव्ह्यू बसका जावपाची आसा। दुसरे वटेन गोवा डेरी लॉसात। गोवा डेरीच्याच रिपोर्टा प्रमाण तांचे दुधाची मागणी दिसान दीस पडटा। सध्या गोवा डेरीचे दिसाक सरासरी दूध कितले वता पळयात। एका तेंपार दिसाक 83,000 लिटर वताले। सप्टेंबरात 72,000 लिटरांचेर पावला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ऑक्टोबरात हो आंकडो 70,000 लिटरां सकयल पावला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। उदकाच्या टँकराच्या ऑडिटाची जाग मागना। ट्रान्सपोर्ट मंत्री ढवळीकारान गोंयभरच्या उदकाच्या टँकराचे खंय सेफ्टी ऑडिट करूंक येरादारी खात्याक सांगिल्लें। म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवंक सांगला म्हूण स्वता सुदीन मिडिया कडेन उलयल्लो। 3 म्हयने जाले तरी आरटीओच्या रिपोर्टाची जाग मागना। रस्त्यार वा फिटनेस पासिंगाक येतात तांचे चेकिंग करतात तितलेंच। ऑडिट म्हूण वेगळो आनी प्रकार ना। प्रुडंटान उदक वाट लावपी टँकराचे स्टिंग केले उपरांत ट्रकवाले एक्सपोज जाल्ले।
टँकरवाले ट्रीप चुकोवन कशे पोर्टेबल उदक गटरांनी सोडटा आनी ट्रिपीचे पयशे पचयतात ते प्रुडंटान ऑगस्ट म्हयन्यांत एक्सपोज केल्ले. त्या उपरांत टँकरवाल्यान गाडयेंत बिगाड जालो म्हूण सांगून भितरले भितर PWDचे कानान घाले आनी PWDन घालून घेतले. मात ते निमतान स्वता सुदिनानूच टँकरांचे ऑडिटाचो विशय काडिल्लो. आता काही गोष्टी अश्यो म्हज्या कानार आयल्या की टँकर सारके नासता, कळमिल्ल्या टँकराचें उदक हाडटा आनी त्या खातीर हांवें डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक रिक्वेस्ट केला की संबंद हेंचे ऑडिट कर. PWD टँकर ऑल वॉटर सप्लाय टँकर ऑल ओवर गोवा विच आर इन प्रायवेट एवरीवेअर आनी जे खरेंच अशें जर आसा कळमिल्ले टँकर बी जाल्यार तेचेर एक्शन घेतलें. टायम फ्रेम ताका 1 म्हयन्याची टायम फ्रेम दिल्या. आतां मेरेन गोंयभर खंय 50 टँकर कायदो मोडून चलतना सांपडल्यात. मंत्री सेफ्टी ऑडिटाचेर उलयता. मात RTOचे राज्याक असले कांयच खबर ना. तांचे टँकरांचे फिटनेस चेकिंग फक्त पासिंगा वेळार आनी रस्त्यार यो वच करतना टँकर मेळ्ळ्यात. ऑडिट अशें आमचे डिपार्टमेंट करिना, पूण आमचे रेग्युलर चॅकिंग गाडयांचे चालू आसता आनी ज्यो ह्यो गाडयो टँकर आसतात ज्यो ट्रान्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन केल्लें आसता तांकां एन्युअली त्यांनी फिटनेस रिन्युअलाक ते हाडचे पडटा. मदीं मदीं आमचे एनफोर्समेंट स्क्वॉड आसतात, तेय रस्त्यार भोंवता करतना तांकां टँकर मेळटा, दुसरे गाडयो मेळटा, बसी मेळटा, ट्रक मेळटा. ते वायलेशन कितें नोट केलें जाल्यार तेजेर ते एक्शन घेता. अशें तांकां जवळ जवळ 40-50 गाडयो सादारण आख्खे गोंयांत तांकां अशे सांपडलेले आसा विच आर टँकर आनी जेंचे रस्त्यार चलतना कितें तर वायलेशन तेंचे नोट जाल्लें आसता. एक तर खंय उदक लीक करीत ते चल्ले, एक तर तेंचे नंबर प्लेट डिस्प्ले नासता, एक तर तेंच्यो फाटल्यो नंबर पार्किंग लायट्स बीन आसना, जावं मडगाड आसता ते मिसींग असतात. अशें करून तांकां कितें कितें तरी तें अनवर्थी कंडिशन दिसले कारणान तेंचेर एक्शन घेतलेलें आसा आमच्या ऑफिसरांनी आनी ही कारवाय आज पासून चालूच आसा. जशे गाडयो अश्यो मेळटात ज्यो वायलेशन कितें करता तेंचेर ते एक्शन घेतात. चालूच आसतली ही कारवाय चालूच आसतली. स्पेशल ड्रायव्ह अशी ना न्हू ऑल गोयचे एक म्हयन्या भितर टँकर चेक करूया अशी स्पेशल अशी ड्रायव्ह तशी अशी कांय ना, पूण जनरली एवरी तालुका आमची ऑफिसां आसात तांकांय बीन आतां टार्गेट दिल्ली आसा चॅकिंगेची. तांकां मेळ्ळे ते पळयता. त्या शिवाय आमचे 2 एनफोर्समेंट युनिट आसता, 1 फॉर नॉर्थ गोवा, 1 फॉर सावथ गोवा. ते मोस्ट ऑफ द टायम दे आर मोर ऑन द रोड ओनली बिकॉज देअर वर्क इट सेल्फ इज फील्ड एनफोर्समेंट वर्क. ते चेक करता. They are also checking vehicles thoroughly on road. विधानसभेत 0 आवराक भाशण ठोकून जालें. PWD आनी ट्रान्सपोर्ट दोगांयचोय मंत्री एकूच. सुदिनान मिडियाक उलोवन दाखयल्ली ती ऑडिटाची तथाकथीत अर्द RTO मेरेन अजून तरी पाविल्ली ना. 3 म्हयने जाले तरी टँकरवाल्यांच्यो नाडयो आवळपाची जाग मागना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठी. मायनिंग स्कॅमात FIR हो सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरीम आदेशाचेर जाल्लो. तो आदेशूच कोर्टान उपरांत फाटीं घेतिल्ल्यान FIRाक अर्थ उरना म्हण आरोपी दिगंबर कामतीचो दावो. दिगंबर कामत म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण शाह आयोगाच्या अहवालाचेर कोणाच्याच आड तपास जावंक शकना. इतले मजगती वादग्रस्त आरोपी आयर्न ओर ट्रेडर इम्रान खानाच्या 530 FD अकाउंटाच्या चौकशेक बँक ऑफ इंडियान स्पेशल टीम घाल्या. अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाचेर पणजे स्पेशल कोर्टात दिल्ले जोड याचिकेत आरोपी दिगंबर कामतीन मायनिंग केशीचे FIRाचेरूच प्रश्नचिन्ह केला. दिगंबर कामत म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचे अंतरीम आदेशाचेर 5 ऑक्टोबर 2012 क्रायम ब्रांचीन FIR घाल्लो. मात सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 निकालात तो अंतरीम आदेशूच फाटीं घेतलो. आरोपी ओर ट्रेडर जेकबाच्या बायलेनूय हेच आधाराचेर FIRाक हायकोर्टात आव्हान दिला. कोर्टान आव्हान अर्ज मानूनय घेतला. 21 एप्रिलाच्या आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टान शाह आयोगान दिल्ल्या अहवालांतल्या नावांचे व्यक्तीची चौकशी करची न्ही म्हूण सांगला, कारण आयोगान तांकां तांची बाजू मांडपाकूच दिल्ली ना. पणजेच्या स्पेशल कोर्टान दिगंबराचे जोड याचिकेचेर 18 नोव्हेंबराक फुडली सुनावणी दवरल्या. इतल्या मजगतीं मायन्स खात्याचे SITचे सुचोवणे वेल्यान ओर ट्रेडर इम्रान खानाचे 503 FD अकाउंटांची चौकशी करपाक बँक ऑफ इंडियान स्पेशल टीम घाल्या. ही टीम आपलो रिपोर्ट SITक दितली. सध्या बँक ऑफ इंडियान इम्रानाच्यो 100 कोटींचे उलाढालीच्यो कांय वापरात आशिल्ल्यो करंट FD सीज केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक ब्रेक.